उद्घाटन जाता दिवलेतली वाट पेटोवन आदरणीय मंत्री श्री गोविंदजी गावडे हांच्या करकमलांतल्यान तशेंच सगळे मानेस्त ह्या कार्याक हातभार लायतले. सुरांची किमया ती वेगळीच असता. ताचेर जैत जुळोवपाक मेळोवपाक एक साधना लागता, युग लागता आणि जाय असता ती एक अविरत ध्यास. जाणी जाणी हो ध्यास आतांच व्यासपीठाचेर उपस्थित आशिल्ले संगीत क्षेत्रातले तज्ञ, विचारवंत, चिंतन करणारे सगळे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ अशा आदरणीय गुरुजन, सभागृहात उपस्थित आशिल्ले सगळे ह्या सुरश्री केसरबाई केरकर संमेलनाचे आस्वाद घेवपाक आयिल्ले सगळे रसिकजन, कान असेन तान असेन, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो आदरपूर्वक नमस्कार. सुरश्री केसरबाई केरकरांचे पहिले गुरुजी कैलासवासी गोप रामकृष्ण बुवा वझे हे म्हणटाले की निरनिराळ्या उत्कृष्ट अशे फुलांचो गुच्छ आसचो आणि ताजेच कुंचित अत्तर आसचें आणि त्याच प्रमाणे सुरश्री केसरबाई केरकरांची गाणी आशिल्लीं गाणी आसात. Mm-hmm.